यज्ञमेध्यक्षृदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमुतेर्भयद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयश्च न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा प्रभुजी आणि माताजी भारी छंद पण तुम्ही सांगितलं सर. सो आता मी हा कार्यक्रम मुखारसूया. सो नेक्स्ट चौराष्टकम सांगूक आमगेल अश्विनी माताजी येत असती. सो अश्विनी माता तुम्ही रेडी असल्यावर तुम्ही स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा रेडी अस माताजी. बिल्वा मंगल ठाकुर रचित चौराष्टकम. व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगना चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्ति चौरं प्रदाश्रितानां च समस्त चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि. यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशीन् आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्दृष्टश्रुतो
स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि पुरुषं नमामि पुरुषं नमामि कारागृहे वस सदा हृदये मद्भक्तिपाशा दृढबन्धन निश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्वचौर हृदयान्हि मोचयामि सर्वस्वचौर हृदयान्हि मोचयामि हृदयान्हि मोचयामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि हरे कृष्ण हरे कृष्ण अश्विनी माताजी मस्त मधुर जाऊन सांगितलं असं तुम्ही Thank you, अनंत माताजी. कोटी तुमका धन्यवाद हरे कृष्ण सो आयची कार्यक्रम आम्ही मुखारसूया पहिली आमका रेवती प्रिया माताजीनं 5th वर्ष दामोदर अष्टकमा विषयी सांगून दिलेलं असं त्या सांगताना त्यांनी आमका सांगला कृष्ण परमात्माले मोहित अशिले बाल्य रूपाचे वर्णन केला त्या सांगताना त्यांनी आमका सांगला कशी आम्ही बॉडीली मनांतू बुद्धींतू स्मरण कोरनु कृष्ण परमात्माले तांका सेंटरा दवन आमगे प्रति एक काम कोरता म्हणून तशी आज आम्ही मुखार सुन 6th वर्ष श्रीमती सुष्मिता सखी माताजी मुखांतर ऐकूया सो श्रीमती सुष्मिता सखी माताजी आम्ही नाव काढताची आमका उडगस येत कसल्या एकादशी महात्म्या प्रति एकादशी त्यांनी चंद कोरनु ताजे महत्व सांगून दिलेलं असं
आणि त्या ऐकताना आमकां ते एकादशी विषय आनीकी चड विश्वास जावन आनीकी छंद कोण आमी एकादशी भक्तीन तू कोरया म्हूण दिसता. तशी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमकां. सो माताजी विशय सांगचे म्हळ्यार माताजी हिज होलिनेस जय पताका स्वामीजी तांगेले शिष्य आणि हिज ग्रेस बुरीद कृष्णदास प्रभुजीले धर्मपत्नी. तशी तांकां 2 चेडू असत ती, दोन्ही पूत अश्विन आणि अनिकेत. तांगेल दोन्ही चेडू तांणी वृंदावन गुरुकुलांतू 2 वर्स शिकल्यांची. तशीची अश्विन तांणी मथुरा डिस्ट्रिक्टांतू ग्रेड 12 तांतू फर्स्ट येवन IIT इंजिनियरिंग कंप्लीट करून आता तांणी काम करता आसती. तशीची तांगेल सेकंड पूत अनिकेत तांणी इंजिनियरिंग करता आसती NIT गोवांतू. मुखारसून सांगता जाल्यार माताजी बलराम देशांतू राबता आसती आणि ऍक्च्युअली बेसिकली तांणी गोवा दाखोवन. माताजी तांणी गोल्ड मेडलिस्ट आसती BSc आणि MBA आणि तशीची तांणी स्पिरिच्युअल स्टडीजांतू IDC कोर्स भक्ती शास्त्री आणि भक्ती वैभव कॅन्टो 1 and 2 केला. माताजी आणि प्रभुजी मस्त पुरा लोकल यात्रा करताची आणि एडिशनली तांगेल चेडूआल मस्त क्लासेस घेता आसती, विंगड ऍक्टिव्हिटीज तांणी कंडक्ट करता आसती. तशी तांणी ह्या पुरा कोंकणीन तू प्रीच करता आसती. आणि माताजी तांणी एंटरप्रेनर. सो तांगेल एक इन्स्टिट्यूट आसा, तांणी तांतू ब्रिटिश आणि अमेरिकन करिक्युलमाचे चेडूआक कोच करता आसती. सो माताजी तुमकां आमी पुरा लोक धन्यवाद करून मस्त स्वागत करता आसती. सो तुम्ही रेडी असल्यार तुम्ही स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू शिल्पा माताजी. एक्चुअली आमगेले आयडेंटिटी कसं नाही म्हळ्यार आमगेल रियल पोजिशन आमगेल धर्म आमगेल रियल पोजिशन कितें म्हळ्यार आमी दासानुदास कृष्णाल सर्वंट. हे आयडेंटिटी आमकां मिस जाल्यार वी आर नथिंग. मटिरियली आमी कितें अचीव करू दिस इज नथिंग. नीर मेलिना गुळ्ळे म्हणटाचे आमी. दिस इज केन्ना वता बबल केन्ना वता म्हणून सांगच्या जायना. सो वेन वी आर कनेक्टेड टू कृष्णा तेन्ना मात्र आमगेले हे सगळे हाका अर्थ मेळचे. हे अर्थ करून घेवन एक सन प्रेयर करून आमी आमगेले आयची क्लास स्टार्ट करया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुषं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशता हरिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. आम्ही वट्टू आता कार्तिक महिन्यात आसात. वट्टू 12 महिने बी मस्त पोटेन्शियल महिने, पण 12 महिना बी आमकां वट्टू इतले हे करचे जायना. देवाल नाव घेवचे जावं हे जावं वट्टू 12 महिना करचे आमकां मस्त कष्ट दिसता. तेन्ना तांतूच म्हणटा ती 4 महिने मस्त महत्वाचे. हे 4 महिने करात म्हणून चातुर्मास आषाढ कार्तिक भाद्रपद आषाढ श्रावण भाद्रपद आणि कार्तिक हे 4 महिने बी करच्या जालनाल्यार लास्ट 1 महिनो कार्तिक महिनो. ह्या महिन्यात आम्ही कसने धर्म करताच की कसने बरे काम करताच की ताजे 1000 टाइम मल्टिप्लाय जावन आमच्या म्हाऱ्या परत येता म्हणून सांगिल्लें आसा. एक सानो एग्जाम्पल घेवन आमी शिकचे जाल्यार केन्ना आमगेले चेडूआ
भायर शिकच्या वताच की दुसरी गावांत या दुसरी कंट्रींत तेन्ना कसं करताचे आमी अय्यो मागे चेरडा थंय हें लोणचें मेळना मागे चेरडा हे चटणी पावडर मेळना मागे चेरडा हे घरचे लाड्डू मेळना चकुली मेळनाची कडबड मेळनाची म्हण आमी ते करून धाडून दितात कोणी वच्चे असल्यार या कोणी थंयच्यान आयिल्ले आमी गुर्त आशिल्ले हे जात जाल्यार आमी करून धाडून दितात कित्याक आमगेले चेडूं आहा ते मेळू थंय तांकां थंय कसं हें जावची नाका त्रास जावची नाका म्हण तशीच देवान कृष्णान आमकां इतले वट्टू फेस्टिवल दिल्यात एक वर्सांत कसं फेस्टिवल म्हणत ते फेस्टिवल दिल्यात त्या फेस्टिवला अर्थ कसं नाही त्या दीस ताका आमी उडगास करू आनी आमकां दिसू की आमकां आमगेले इटर्नल घरा वचका म्हण ते कर न्हू ताजे बद्दल आमी भक्ती करू म्हण इतली सगळी दिल्ले आसाची पण एक पंत मनुष्य आपणाले हांतू इतली मग्न जावन उरता ताका हे आपण एक दुःखालय अशाश्वत आसा म्हण ताका कळना खंय जेवण मेळत थंय गेल्यार आमी ताका भोजनालय म्हणटा ते औषधी मेळचे कडेन गेल्यार औषधालय म्हणटाची तशीच हांगा दुःख मेळटा हे मटेरियल वर्ल्डाक हाका दुःखालय म्हणटाची फुल ऑफ मिजरीज आयचे हातू भितर श्लोका भितर आमी तेत आयकतली कित्याक सत्यव्रत मुनी कित्याक प्रे करते रसकी म्हण देवाक ते हे इतली दुःख आमकां असल्यार बी आमी कसं करताची थोडे एक क्षणिक सुख मेळत न्ही तांतू खुशी उरताची ते दुःख आमी विसरून वताची आनीक हे सांगिल्लें आसा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे शयनम भज गोविंद म्हळ्यार कसं न्ही आमी हे जन्म मृत्यू सायकला भितर रावन ह्या दुःखालया भितर आमी चर्न जातेर असल्यार बी आमी हॅपी आसाची म्हण कृष्णान हे वट्टू पवित्र म्हयन केल्ले आसा कृष्णान हे पवित्र सगळें हे दिल्लें आमकां ताका याद कर न्हू ताजे कडेन वचक आतां आमी थोडे वेळ पयलीं चौराष्टकम आयकली दामोदर अष्टकम आयकली एक भिल्लमंगल ठाकुरान सांगला एक सत्यव्रत मुनीन सांगला दामोदर अष्टका पद्मपुराणांत येता सत्यव्रत मुनीन सांगिल्ले दोन्ही हंत आमी कसं आयकले ताणी देवा कसं सांगता आसा ते कृष्णा कसं सांगता आसा ती तू मगेले हार्टा भितर राव कारागृह प्रिझन मगेले हार्टा प्रिझना हांव तुका दवरचें सोदता आय वॉन्ट यू टू बी इन माय हार्ट आय वॉन्ट यू टू कॅप्चर इन माय हार्ट आय वॉन्ट यू टू बी ऑलवेज विथ मी हे वट्टू आचार्याने केन्ना आमकां सांगिल्लें उरता की ते आमी आयकूंक हातू भितर अर्थ आसा म्हण उरता तांतू आतां सायन्सा भितर कितले रिसर्च करतात ते नवीन नवीन हे सोदून काडटात ते एक पटी रिसर्च करतगीर आतां फुडें इयर्स कितले स्टुडंट्स येता की तेच शिकतात ती वय हाका अर्थ आसा हे रिसर्च केला हा कितले हे मेळ्ळ्याची ते पळोवन ताजे फुडें हे करताची तशीच स्पिरिच्युअल वर्ल्ड म्हळ्यार बी आमकां आचार्यान वट्टू दिल्लें आसा ते आमकां फॉलो करतेर वचचें जाय आतां सत्यव्रत मुनीन हे दामोदर अष्टक 8 वर्साचे अष्टक बरयल्लें आसा तांतू आमी फर्स्ट आनी सेकंड वर्सा कसं पळयलें की सत्यव्रत मुनी तांगेले प्रणाम करताची देवाक देवा सांगताची सच्चिदानंद रूपम तुगेल रूप देवा इटर्नल ब्लिसफुल सच्चित आनंदा आनीक कशी देवाक कोणाच्यान कंट्रोल करचे जायना आनीक देवपण ते प्रेम भक्ती असल्यार एक डिवोटी लागी देवाक कंट्रोल करचे जाता देव जो कृष्ण आसा तो नित्य सिद्ध आसा पण आपल्या डिवोटी खातीर तो नित्यबद्ध जावन तागेली सगळी लीला कृष्णान दाखयल्ली आसाची हे वट्टू सत्यव्रत मुनी सांगतर आसा फर्स्ट वर्साक सत्यव्रत मुनी सांगता की देवा मागेल ओबेसन्सेस हांव तुका ऑफर करता देवान शार्का भशेन दिसचे कुंडल घान घेतल्याची देव सुंदर दिसतेर आसाची देवाले रूप माधुर्या ते ग्लोरिफाय करतेर आसा सत्यव्रत मुनी सेकंड वर्सा भितरी सत्यव्रत मुनी सांगतेर आसा देवाक काही कशी भीत भय भीत म्हणजे काही ना देवाक बिकॉज ही इज बियॉन्ड ऑल दॅट सगळं बियॉन्ड अशी देवाक भय दिसता जाल्यार
कृष्ण ಒಟ್ಟು ಗೋಪಿ लोकाल घरा वचून मक्खन चुरयतालो, बटर चोरतालो. तर ताका दुसरी गोपी कडच्यान भंय दिसली ना, ताका कित्याक यशोदा मैया कडच्यान भंय दिसली. आणि दीपावली दिवस त्या दिस मात्र ताणें चोरी केली आपल्या घरात, नाल्यार आपल्या घरात चोरी करनाशिल्लो. पट्टू दुसऱ्या गोपील घरा वचून चोरी करन येतशिल्लो. पट्टू लोकांक हे काणी बी गोत आसा. एक पंत तो सगळे गोपी येवन यशोदा मैया सांगते उरताची की तुगेल चल येवन आमगेरच्यान चोरी कनकन वता म्हण. बट यशोदा मैया मानना, मागेल घरा 9 लाख गाय आसा ती आणि मागेल चल तुमगेर येवन कसाला चोरी करतल की म्हण. हांव सु खर दिसना. एक पंत प्रभावती गोपी कसं करतात, हाक रेड हँडेड ना धर्न दिव्या यशोदाक ते खर दिसना न्ही म्हण. प्रभावती एक पंत कृष्णा रेड हँडेड धरता चोरी करत असताना. रेड हँडेड धोर न्हू व्हरता ती यशोदा मैया लागी. आणि यशोदा मैया सांगता, पळय नंदराणी तू केन्ना आयकनाशिल आमगेले, आमी कितले सांगताशिल तुका की तुगेल चल चोरी करता आणि आमकां मस्त त्रास दिता, आमगेले हे सगळे तोडून उडयता म्हण पॉट्स. बट तू आयकनाशिली. आज ताका धन हाडला हांवें पळय म्हणता. यशोदा मैया ताका पळय तर हास्य लागता. हे कसं की म्हण प्रभावती की सर कसं जालें हे आज म्हण. तिका प्रभावती आनी कोप येता. ती म्हणटा कित्या नंदराणी तू हास्य लागला, तुका चरडा हाडला हांवें म्हण. तेन्ना यशोदा मैया तिका सांगता, थोडे टर्न कन पळय माय कोणा हाडलं तुवें म्हण. ती पळयल्यार तिगेलो चल उरता. तिगेलो चल उरता. तेन्ना यशोदा मैया सांगता तुगेल चल्या हाड, तू म्हाका मागेल चल्या हाडलं म्हण सांगला. सांगता की तू भितर वचून पळय मागेल चल खेळतेर आसा कृष्ण म्हण. आणि पळयल्यार कृष्ण थंय भितर खेळतेर आसा. तेन्ना तो कृष्ण प्रभावती सांगता आणि यशोदा मैया तितली सांगून वता. तेन्ना कृष्ण इतलो तुंट उरता की तो कृष्ण यशोदा मैया सांगता, ह्या पण तू कंप्लेन करचे आयली, हांव तुगेल चल जावन आयलो, नेक्स्ट पण तुगेल बामण जातलो हांव म्हण. आनीक पण म्हाका धनशे हाडल्यार. सो अशी कृष्ण कळली. आता काही करची गरज ना, पण तो आपणाले डिवोटीत आणि सगळे तेगेल भक्त, ते भक्ताक ते रुची दिवच्याक तो आयल आसा. हांतो ह्या व्रजभूमी भितर. आणि व्रजवासी म्हळ्यार ताका अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय. तो व्रजभूमीत ते गोपाल बाला बरोबर बाल जाऊन खेळता, गोपी बरोबर हे करता, कितले लीला दाखल ताणे व्रजभूमी भितर. तेन्ना थर्ड आणि त्याची ताका दुसरी गोपी कडच्यान भंय दिसचे जाय, पण तो दुसरी गोपीक भिना. पण त्या दिस तो मैया यशोदा भिता. आचार्यपद सांगतात यशोदा मैया हे फुल दामोदर लीलाचे सूत्रधार म्हण. म्हळ्यार कितली व्हडली टॉपमोस्ट गोपी आशिल्ली ती. ते जेन्ना यशोदा मैया बांदून कृष्णाक हांव तुका आतां मारता म्हण येत पळय, तेन्ना कृष्णा आतंक नेत्रम हे दुसरे वर्सा आमी पळयले. आतंक तागेले दोळ्या भितर आतंक आशिल्लो, भंय न्ही. भंय म्हळ्यार फर्स्ट डिग्री, पळोवन म्हाका भंय दिसता म्हण फर्स्ट डिग्री. आतंक म्हळ्यार सुपरलेटिव्ह डिग्री म्हण आमी चेडू भाशेक येताची. सुपरलेटिव्ह म्हळ्यार हायेस्ट डिग्री भंय. तशी कृष्णा आयली. ते दाखोवची ताका गरज नाशिल्ली. तो ही इज फियर पर्सॉनिफायड. पण म्हळ्यार बी तो ते दाखयता यशोदा मैयाक भिलो म्हणून. आता कोणाक कोप आयल्यार कोपान ताणी उलयताची फुडें आशिल्ल्याक. फुडलो मनीस काही नासतना अशी तटस्थ उरल्यार ताका उलयतल्याक बी समाधान जायना, आनी चड उलयत तो. कित्याक त्या वटच्यान कसं तरी रेसिप्रोकेशन जावका न्हय. रेसिप्रोकेशन जायना जाल्यार कसं एक पत्रा लेगी उलयतलो. तशीच जेन्ना यशोदा मैया आता जोर करचे येता कृष्णाक, तो भंय दाखोवन ते तिका ते हॅपीनेस दिता. आणि हांगा आनी एक सांगतात आचार्यगण की केन्ना हे पेरेंट्स या मदर स्पेशली पनिश करता की चेडवांक, पनिशमेंट म्हणनी तांकां लेसन शिकयताचे ताणें, लेसन्स ऑफ लायफ. तेन्ना हाजे अर्थ हे न्ही की तांकां ट्रबल करका, तांकां हट करका म्हण उरना. कसं उरता, हांव कशी हांव ताका फुडें कितें आनी कितें जावचें आसल्यार त्या हातूंतल्यान कशी प्रोटेक्ट करतले हे उरता. वट्टू पेरेंट्स जाले
कसं नाही फुडें आनी कितें चड जावन ताका त्रासा पडत की तो तातूंतल्यान हांव ताका स्टॉप करून प्रोटेक्ट करता हे माच्यान पेरेंट्स चेडवाक हे बरे रस्ते दाखयताचे. हे एक शिक्षण आमकां हातूंतल्यान मेळटा. वर्स 3rd वर्सा भितरी हांव कितें सांगचें की म्हळ्यार ओन्ली भक्ती मार्गान मात्र कृष्णा धरच्या जाता म्हण, नाल्यार आनी कसले मार्गान कृष्णा धरच्या जायना. ब्रह्म संहिते भितर ब्रह्मान सांगला 50 कोटी शतवत्सर संप्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनी पुंगवानाम. म्हळ्यार कसं नाही इतली फास्ट वता कृष्णा, फास्ट वता आसतना कृष्णा धरच्याक ते मुनी लोक कोण वायूपेक्षा फास्ट वता तर तांकां धरच्या जायना. कोण वायूपेक्षा फास्ट वता तर तांकां धरच्या जायना. जेन्ना कालिवान आनीक जरासंध कृष्णा मारच्या येताची कृष्ण कितें करता ते सोडून धांवता आपणाल सिटी. ताका तेन्ना रणछोड म्हण नांव आयिल्लें उरता. तेन्ना कालिवान इतले फास्ट वतेर उरता कृष्णा धरच्याक. कृष्णा आराम से चलतेर उरता. भगवान कृष्ण आराम से चलतेर उरता. म्हळ्यार सुद्धा कालिवान कृष्णा धरच्या जाल्ली उरना. अशी मुनी लोक कितले ज्ञानी लोक वायूपेक्षा फास्ट वच्चा जाता तांच्यान सुद्धा कृष्णा धरच्या जालना. पण ताणी यशोदा मैयाक ताका धरच्या दितो कृष्ण. इट इज ओनली बिकॉज मर्सी ऑफ कृष्णा. कृष्णाल अनुग्रह असल्यार मात्र हे करच्या जाता. कृष्णाल अनुग्रह ना जाल्यार कसने करच्या जायना. कृष्णाल अनुग्रह जावं आमकां. आमी आयकतात ती दामोदर कथा भितरी एवरी टाइम केन्ना यशोदा मैया ताका हे बांधतेर उरता, रोप बांधतेर उरता, दोरी बांधतेर उरता, ते 2 फिंगर शॉर्ट जातेर उरता. कसले म्हळ्यार एक प्रयत्न आनी एक मर्सी ऑफ द लॉर्ड. प्रयत्न करनासतना मर्सी मेळना. इंटर रिलेटेड टर्म्स. प्रयत्न करनासतना म्हाका हें जावं का म्हळ्यार ते आमकां मेळना. प्रयत्न करन अशी म्हणच्या ना की 1 महिना हांव इतली तुपा दिव दाखयल रे कृष्णा तुका, 1 महिना उपवास केल रे कृष्णा म्हळ्यार बी म्हाका कसल्याक कश्ट येतात की म्हण. आमी कितले जन्म घेतले आमकां गोत ना. त्या जन्मा भितर कितली वेळ आमी कृष्णाला याद केला तेही आमकां गोत ना. आत्ता मी करते रसाची आणि आमकां आता रिजल्ट जावं का म्हळ्यार ताची शक्यता ना. सो लॉर्ड विल प्रोवाइड अस विथ एवरीथिंग केन्ना टाइम येता तेन्ना. हाका एक एग्जाम्पल म्हळ्यार आमी एक मूवी पळोवता वताची. ते मूवी फर्स्ट हाफ आमकां चुकता, सेकंड हाफा वता आमी. सेकंड हाफाक कसं जातेर उरता. सेकंड हाफाक एक चंद दिश विलन सुटा बुटा आशिल्ली विलन म्हणून गोत उरना. आमी सेकंड हाफा वताची आमकां गोत ना तो विलन की तो कसो की म्हणून आमकां गोत ना. चंद मनीस सुटा बुटार आशिल्ले मनशाक कोण मारतेर उरता या पोलीस धन व्हरतेर उरता. तेन्ना आमी म्हणटात अयो इतले चंद मनीस आसा, बरो दिसता, सोफिस्टिकेटेड, हाका कसले धन व्हरच्या लागल्या की म्हण. सिनेमाचे फर्स्ट पार्ट पळयल्यार आमकां कळटा ताणें हें सगळें वट्टू वायट काम केल्लें आसा म्हण ताका ती धन व्हरताची म्हण आतां रिजल्ट येवची टायम हो म्हण. तशीची आमकां कितले दुःख त्रास प्रॉब्लेम्स येताच पळय आमी कसं कसं केन्ना एक्युमुलेट करना आसाचे आमगेल्या जिवनात म्हण आमकां गोत ना. ते सगळें वँक्विश जावका जाल्यार हे सगळे त्रासांतल्यान आमी भायर येवका. आनी कशी आमकां येवचें जाता. ओन्ली कृष्णाल नांव भक्तीन मात्र. बृहद नारदीय पुराणा हे सांगिल्लें आसा हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिरण्यता म्हणून. आमी फक्त ह्या कलियुगांत युगधर्मा म्हळ्यार देवाल नाव घेवचे, देवाल संकीर्तन करचे, ताज्यान मात्र आमकां हातूंतल्यान भायर येवचें जाता म्हण. 4th वर्सा भितर आतां पयलीं सत्यव्रत मुनीन कितें केलें, फर्स्ट सेकंड वर्साक ग्लोरिफाय केलें, 3rd वर्साक ताणें रिपीटेड प्रेयर्स केले, 4th वर्सा तो सांगतेर आसा कृष्णा तुगेले बाल गोपाल फॉर्म म्हगेले हार्टा भितर बसू. आतां कृष्णाल फॉर्म आमगेले हार्टा भितर बसचे जाल्यार आमगेले हार्ट कशी उरका. आमगेले हार्ट ते बटर माखना भशेन सॉफ्ट उरका. केन्ना ते सॉफ्ट जावचे साध्य आसा.
ते सॉफ्ट जावचे साध्य आसा केन्ना आमी मद मोह लोभ मात्सर्य हातूंतल्यान भायर उरताच की तेन्ना मात्र ते आमगेले हार्ट सॉफ्ट जावच्याक साध्य आसा नाल्यार हार्ट आमगेले हार्ड जाता त्या हार्टा भितर कृष्ण कितें कसले बरे गुण बी रावच्याक साध्य ना ते हे आमकां शिकून घेवपाक दामोदर अष्टकाच्यान कितले आमकां लेसन्स मेळटाची ते आमकां आमी आमगेले हार्ट ते सॉफ्ट जावन घेवच्याक ट्राय करता आमी आनीक हांत भितर 4th वर्सा भितर सत्यव्रत मुनी सांगता न चान्यम व्रणेहम वरेशादपिहा म्हाका काही नाका कृष्णा म्हाका काही नाका मागेले एस्पिरेशन हाजे व्हडले म्हाका व्हडली आश आसा हाज्या पेक्षा कसो व्हडली आश आसा मागेले हार्टा भितर तूं उरू तुगेले बाल गोपाल फॉर्म उरू केन्ना हांव तुका पळोवचें शकू म्हणून ते म्हाका आश आसा म्हण सांगता हांगा सत्यव्रत मुनी कित्याक म्हळ्यार तो सांगता कृष्णाक पळोवचें सदां पळोवचें म्हळ्यार तेच हायेस्ट एस्पिरेशन ताज्या व्हड आनी एस्पिरेशन आनी काही ना म्हण कडेर 5th वर्सात लास्ट वीक रेवती प्रिया माताजीन चंदू करून आमकां सांगले 5th वर्सा कितें सत्यव्रत मुनी सांगते आसा इदम ते मुखांबुजो अत्यंत नीले देव कितले देवाले सौंदर्य माधुर्य सांगते रे संगा कितले चंद दिसते की म्हण देव अत्यंत नीले नीळ रंगाचो कृष्ण काळे काजल लायला बिंबा भशेन तेगेले लिप्स आसाची तेगेले लिप्स इतले रेड आसाचे म्हळ्यार भागवतामांत 2nd कॅन्टोत हे सांगिल्लें आसा जेन्ना कृष्ण हस्तिनापुराचे सगळे कुरुक्षेत्रा वॉर जावन हस्तिनापुराक हाका आमगेलो धर्मराया राज्य करून तो द्वारका येता पळय येता आसतना तो एक शंख घेवन हे करता शंखनाद करता द्वारका एंट्री जावचे पयल्या तेन्ना ते शंख जे कृष्णान धन्न ते नाद केल्ले ते शंख रेड कलर टर्न जाता अशे शंख व्हाईट कलर ऑफ व्हाईट व्हाईट कलर ते रेड कलर टर्न जाता रेड कलर कित्याक टर्न जाता ते म्हळ्यार इट हॅज कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द लिप्स म्हळ्यार ते कृष्णाले ट्रान्सडेंटल लिप्सा बरोबर कॉन्टॅक्ट आयिल्ल्यान ते रेड जाता ते रेड जातगेरी ते ट्रान्सडेंटल जाता तशीच आचार्यगण सांगताची की कितें कृष्णा भितर कृष्णा बरोबर कॉन्टॅक्ट येता ते ट्रान्सडेंटल जाता म्हण एग्जाम्पल कसने पूज उरू कितें उरू आमगेले हे उरू आमी कसं करतात देवा निवेद्य दाखयताची निवेद्य आमी रांदता कसने सेम रॉ मटेरियल तेच तांदूळ तेच डाळ तेच सब्जी सगळं तेची इट इज ऑल रॉ मटेरियल ते मटेरियल थिंग त्यो बट जेन्ना आमी देवा निवेद्य दाखयतात ते ट्रान्सडेंटल जाता म्हळ्यार कसने वस्तू देवा बरोबर कॉन्टॅक्ट आयल्यार कृष्णा बरोबर कॉन्टॅक्ट आयल्यार ते ट्रान्सडेंटल जाता हे प्रति एक हंतुशास्त्रात हेच सांगिल्लें आसा सो नाव सत्यव्रत मुनी भगवानाले सुंदर तो हे मुखारविंद तांगेले एक्सप्लेन करते आसाची इतली सुंदर आनी तातूंत भितर तागेले ते गुंगराळे केस परत परत येवन तांगेले चिक्सा भितर अशें खेळते आसात कितले चंद दिसच्या लागले की कृष्ण म्हण आता हे 5th वर्स पासून आमी आयकली आता 6th वर्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार हांगा सत्यव्रत मुनी बोल्डली सांगता हांगा पळोवचें मेळटा बोल्डेस्ट वर्स ऑफ द पोयम म्हणटाची आचार्यगण कित्याक म्हळ्यार सत्यव्रत मुनीन आतां पासून काही डायरेक्ट बेनिडिक्शन मागले नाशिल्ले ताणें सांगिल्लें म्हाका वर नाका म्हाका हे नाका म्हाका काही नाका म्हाका तुगेलें एक रूप असल्या पुरो म्हागेले हार्टा भितरी म्हण पण आता सत्यव्रत मुनी एक डायरेक्ट बेनिडिक्शन मागते आसा देवा कडेन आनीक ह्या वर्सा भितर एक डेअरिंग रिक्वेस्ट करता आसा सत्यव्रत मुनी कसने तो कृष्णा सांगते आसा पयलीं कसं सांगले कृष्णा तू इतले चंद दिसता तुका हांव ओबेसन्सीस करता वट्टू सांगले ग्लोरिफाय केले कडेर कसं सांगता आसा कृष्णा फिजिकली तू माझे मुखार प्रकट जा म्हणून कृष्णाक पळोवचें जाय तांकां तेन्ना ह्या हातू भितर देवाक ताणें खूब नांवां आपयला ते कितें म्हणून आमी आता ह्या 6th वर्साक पळोवया
6th वर्स हांव स्क्रीन शेअर करतास की ना दिसतं न्ही मग स्क्रीन शेअर करता हांव स्क्रीन दिसतास न्ही मग ओके वही माताजी. ओके आता 6th वर्सांत कृष्ण आता सत्यव्रत मुनी सांगता आसा नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टाति दिनं बतानु ग्रहाणे क्षमामज्ञं ये दक्षिदृश्य नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टाति दिनं बतानु ग्रहाणे क्षमामज्ञं ये दक्षिदृश्य हाजी मिनिंग अशी आसा ओ सुप्रीम गॉडहेड I offer my obeisances unto you. O Damodara, O Ananta, O Vishnu, O Master, O my Lord, be pleased upon me by showing your glance of mercy upon me. Deliver this poor, ignorant fool who is immersed in an ocean of worldly sorrows and become visible to my eyes. हंगा सत्यव्रत मुनी देवाक नमो देव देवा म्हणा पेतेरसा दामोदरा म्हणा पेतेरसा अनंत म्हणा पेतेरसा विष्णू म्हणा पेतेरसा आणि प्रभो आणि ईशा म्हणा पेतेरसा हे डिफरंट नावानं कित्या पेतेरसा म्हणा आमी आता पळोवया आता आमकां कसने जाय जाल्यार आमी कोणाकडे वताची कोण आमकां ते दिवच्या शकता की आमी तांचे कडे वतात हांगा सत्यव्रत मुनी हे मर्सी मागतर आसा ते सत्यव्रत मुनी खातीरच न्ही ते आमचे वट्टू लोकां खातीर कसल्याक आम कित्याक ही मर्सी जावका देवाली आम कित्याक मर्सी जावका म्हळ्यार वाय डू आय आस्क फॉर मर्सी आम कसल्या मर्सी जावका म्हळ्यार हांगा सांगिल्लें आसा माम अज्ञम माम अज्ञम माम अज्ञम म्हळ्यार कसने हांव आय एम इग्नोरंट म्हाका काही गोत ना आय एम दुःख जलाब्धी मग्नम म्हळ्यार कसने ड्राउनिंग इन द ओशन ऑफ मिजरी हांव इतले हांव आता पयलीं सांगलें हांवें बिगिनींग करता आसतना दुःखालयम अशाश्वतम म्हळ्यार कितें हे आमी ज्यो ह्या लोकां भितर आसाची ते दुःखालयम अशाश्वतम म्हळ्यार दुःख भरिल्लें आसा तूं भितर इतले हे मिजरीज भरिल्ली आसा ती तातूंतल्यान म्हाका भायर येवका तो भायर येवचे जाल्यार आता हांव कित्याक म्हाका मर्सी जावका म्हण सांगलें पण कोणा कडच्यान म्हाका मर्सी मेळटली तें बी पळोवका भगवत गीतेंत हे चंदकन सांगिल्लें आसा कित्याक आमी ओशन ऑफ मर्सी भितर आमी हे जूज हे करते आसाची म्हण कष्ट करते आसाची म्हणून कित्याक म्हळ्यार सी ध्यायतो विषयांत पुंसा कामात क्रोधो विजायते क्रोधोत भवति सम्मोह सम्मोह स्मृती विभ्रमः म्हळ्यार कसने आमकां एक वस्तू कसने जावका अशी दिसता हे मटेरियल वर्ल्डा भितर भौतिक जगता भितर ताजे बद्दल आमकां आसक्ती डेव्हलप जाता लस्ट ते जातकीर आमकां ते जावकाची हट्ट येता आमकां जावकाची ते मेळना जाल्यार कसने कोप येता कोप येता मागीर कोप येतकीर
आनीक मेळना आमकां कोप येतकीर कसो जाता आमगेल बुद्धी नाश जाता इंटेलिजन्स इज बिविल्डर्ड बिविल्डर जालें तेन्ना आमी कसो करता म्हण आमकां कळना तेन्ना आमकां एकच वाचोवचें शकता हे वट्टू प्रॉब्लमांतल्यान ते कसो म्हळ्यार लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड तशें म्हूण हांगा सत्यव्रत मनी मामज्ञम दुःख जलाब्दी मग्नम हांव इग्नोरंटस देवा हांव आतां हे ओशना भितरी आतां मिजरी म्हणजे ओशना भितर हांव खूब त्रास करतेर आसा प्रभुपाद एक नायस एनॉलॉजी दिता लायक सेविंग अ शर्ट ऑफ अ ड्रावनिंग मॅन एक मनीस थंय अंतू भितर डुबून मरतेर आसा उदका भितर तेन्ना आमी वचून ताका हेल्प करतात ती तागे शर्ट सेव करतात ती ताका सेव करू वचून ताका अशी धर ओडतात तागे शर्ट येता इट इज लायक सेविंग अ ड्रावनिंग मॅन बाय पुलिंग हिज शर्ट बट ड्रावनिंग मॅना आमी सेव करतले ना तागेले कपडे आमी सेव करतात ती पण ड्रावनिंग मॅना सेव कशी करचे जाता ते आमी हांगा अर्थ करून घेवका आनी आमकां कोण हेल्प करू शकता कोण आमकां हेल्प करू शकता whom to approach एक मनीस परम ईश्वरा परम ईश्वर तो कोण कृष्ण मात्र कित्याक कृष्ण इतली देवी देवता आसाची इतली वट्टू आसाची ताणें आमकां करचें जाय न्हय जाता पण 4 वस्तू कृष्णान आपणा लागींच दवरल्या ती 4 थिंग जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे 4 थिंग्स कृष्णा शिवाय कोणाच्यान करचे जायना एक कंट्री भितर एक देशा भितर एक राज उरता राजाक वट्टू जगार वच्चे जायना म्हणून ताणें मिनिस्टर केल्ले उरतात एक डिपार्टमेंटाक त्या मिनिस्टरा लागीं तितले कॅपॅसिटी उरता ताजे बियॉन्ड दॅट कॅपॅसिटी तागेले हे उरता तागेले लिमिटेड उरता थिंग्स तो कितें करूं जाता तागेले फिल्डा मात्र ताका करचें जाता वट्टू फिल्डा ताका ते करचें जायना तशी ते मिनिस्टरा सँक्शन कोण करता वट्टू राज करता राज म्हळ्यार कोण कृष्ण हे आमकां अर्थ सिंपल अंडरस्टँडिंग आमी कसं नाही आता यज्ञ करू कसं नाही करू आमी कसं करताची कृष्णार्पणमस्तु इदम न मम ऐकल उरतले मी म्हळ्यार कसं नाही हे वट्टू कृष्णाले इदम न मम हे मागेल नी म्हळ्यार कोणाले वट्टू हे वट्टू कोणाले एवरीथिंग बिलोंग्स टू होम ते आमकां अर्थ करून घेवका हांगा होम टू अप्रोच सत्यव्रत मुनी सांगता एकल्याक अप्रोच करचे तो कोण तो कृष्ण हे सांगिल्लें आसा आकाशात पतितो तोयम यथा समुद्रात अधिगच्छति सर्वदेवान नमस्कृत्य केशवा अधिगच्छति म्हण खंयच्या देवा तूं नमस्कार घालत एट द एंड कोणा पावता केशवा पावता केशव म्हळ्यार कोण केशी डेमना मारन हे जाल्लो केशव कृष्ण हे आमकां अर्थ करून घेवका हांगा वाय कृष्णाकच कित्याक आमकां हें करका म्हण कोणाक केल्यार पावता कृष्णाक कित्याक करका तेन्ना सत्यव्रत मुनीन फर्दर हांगा एक्सप्लेनेशन दिला ह्या श्लोका भितर ताणें कितें सांगला नमो देव दामोदर अनंत विष्णू प्रभो दुःख म्हळ्यार कसं ताणें सांगला ओ देवा ओ दामोदरा ओ अनंता ओ विष्णू ओ प्रभो ओ ईशा कितले नांवां आपयता आसतो देवाक ह्या नांवाचे प्रत्येक नांवा अर्थ कसं नाही ओ देवा म्हण आपयतो देवा म्हळ्यार कोण डिवायन वन म्हळ्यार कसं नाही तो ही इज लायक नो तो इतले डिवायन आसा तो क्रीडा पुरुष बी आसा तो इतले डिवायन पुरुष बी आसा ह्या लिला भितर आमकां कशी कळटा आता क्रीडा पुरुष कित्याक म्हणटर आसा ताका ताणें यशोदा मैया कशी धांवडेल आमकां गोत आसा यशोदा मैया स्टिक घेवन ताका मारचे आयिल्ले तेन्ना तो धांवतो आसा वट्टू जगार यशोदा मैया ताजे मागशी धांवतेर आसा ताका धरच्याक कितली जाता तितली धांवली कडे यशोदा मैयाच्यान केन्ना जायनासतना अशी रावली तेन्ना देवान तिका अलाव केले बांदच्याक आपणाले डिवोटीक हांगा देव आपल्याला डिवायन रूप बी दाखयतेर आसा आनी क्रीडामयी रूप बी दाखयतेर आसा
तश म्हण सत्यव्रत मुनी ओ देवा म्हण आपे तांकां आणि अनेक कितें दिव्य रूप कशी दाखयता आसा देव. नळ कुबेरा आणि मणिग्रीवाक कोण ताणी आशिल्ली, कुबेराल चेडू आशिल्ली. हे आमी आता नेक्स्ट वर्साक हाजे पयल्या वर्साक आमी ते हे केलें दिसता. सो नळ कुबेरा आणि मणिग्रीवाक तांकां लिबरेशन दिले देवान. असली डिवायन आसा देव. देवाच्यान मात्र दिवचे जाता जन्म मृत्यू जरा व्याधी. हे दाखोवन दिला देवान ह्या लिले भितर. ह्या दामोदर लिले आमी कसं म्हणटाची कित्याक इतले आमी ग्लोरिफाय करता म्हळ्यार ह्या लिले भितर 5 रस देवाले दाखोवन दिला देवान. कसली रस, वात्सल्य रस. यशोदा मैया बरोबर वात्सल्य रस दाखोवन दिला. यशोदा मैयाक ताणी तोंड उगडून ब्रह्मांड दाखयले, बट एवरी नेक्स्ट मोमेंट फॉरगेटफुलनेस हाडेल तिका. ती वट्टू विसरून गेली. कसा पळयले एक वेळ तिका याद आसा वट्टू हा हो मगेलो चल न्ही हो कृष्ण परमेश्वर म्हण ती कळ्ळे रे ते मात्र वात्सल्य तिच्यान दिवचे जायनाशिल्ले म्हणून तिका कित जालें तिका ते फॉरगेटफुलनेस हाडयता देव. हांगा वात्सल्य रस दाखयला यशोदा मैया बरोबर. कुवेरा पुत्राक हे करून घेवन दास्य रस दाखयला. आणि ते मंकीज तांकां तो बटर फीड करता उदकलार बसून ते तांकां फीड करन ते साख्य रस दाखयला. त्यो मंकीज कोण आशिल्ली, श्रीरामचंद्राक ते सेतू राम सेतू बांदता आसतना तांकां हेल्प केले मंकीन. कृष्णान तांकां सांगिल्ले द्वापर युग हांव केन्ना येता तेन्ना तुमकां बटर फीड करता म्हणून. युग जाल्यार सुद्धा कितले युग जाल्यार सुद्धा कृष्णा आमी केल्ले एक सान्न हे आमी विसरना. तेचे आचार्यगण सांगताची आमकां कोणी एक 100 बरें करूं 99% बरें करूं 1% केन्ना वायट करूं आमकां ताणी वायट केल्ले याद उरता, बरें केल्ले याद उरना. ते वायट केल्ले सम्म याद उरता आमकां. त्या टायमार त्या दिवसार हांव इतली दुख्खांत आशिल्लें तेन्ना म्हळ्यार ताणें तशें केल्लें म्हाका म्हण. बट बरें केलें आमकां याद खूब कमी करताचे आमी मनुष्यगण. पण कृष्णाल तशी उरना. कृष्ण आमी 100 वायट करूं 1 बरें करूं ते 1 सन्न तो याद दवरता. भगवद्गीतेत हे सांगिल्लें आसा कसं न्ही स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो भयता हरी. स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य खूप व्हडली धर्म करची नाका, स्मॉल धर्म केल्यार सुद्धा पुरो म्हण. तशीची हे उदकल आनीक दूध ते गरम जावन पडचे येत न्ही तातूंतल्यान शांतरस दाखयल्लो आसा. श्रीमती राधा राणी बरोबर माधुर्य रस दाखयल्लो आसा. हे 5 रस हे दामोदर म्हयन्याक ताणें दाखयल्ले आसा. आनी देवाक दामोदर म्हण आपयते आसा. आमी वट्टू दामोदरा काणी आयकला. दामोदर म्हण आपयते आसा. कित्याक दामोदर म्हण आपयते आसा कित्याक म्हळ्यार देवाक बांदच्याक कोणाच्यान साध्य स्वे साध्य ना. तसली देवान अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक तो. तसली देवान एक साधा गोपी ती टॉपमोस्ट गोपी वय पण साधा गोपी आपल्या आवयकडच्यान आपल्याला उदराचेर ताणें बांदून घेतले रोप घेवन. ते दोरीन ताणें बांदून घेतले कित्याक ताणें अलाव केले ती बांदच्याक. यशोदा मैयान बांदली ना, कृष्णान अलाव केले. कृष्ण मर्सीफुल ताणें अलाव केले म्हणून ते बांदून घेवचे जाले ताका. अशी भक्तवत्सला कृष्ण. भक्तवत्सला भक्ताले सगळे ताका कळता. असली भक्तवत्सल कृष्ण ह्या महिन्या भितर आपल्या दामाचेर आपल्याला उदराचेर ते दामान बांदून घेतले म्हणटाक दामोदर नाव पडले म्हणटाच आमी. ओ दामोदरा तितले भक्त वत्सल तू. आणि ओ अनंता अनंत म्हळ्यार गोत आसा अनलिमिटेड. कृष्णाक आदि बिना अंत बिना. कृष्ण कितें अनंत कृष्ण पळय न्ही. बट आमी कितें आद्यंतवंत कौंतेय भगवद्गीते कृष्णान सांगला आमकां आदि बी आसा अंत बी आसा बाकी वट्टू मनुष्य लोकांक. बट कृष्णा ते ना. कृष्णा इज इटर्नल. आमकां हे जन्म जातकीर आमगेली सोल खंयची दुसरी बॉडी घेतली आमकां गोत ना. वी कीप ऑन चेंजिंग बॉडी. खंयची योनी आमकां मेळटली गोत ना. बट कृष्णाल तशी न्ही. कृष्ण म्हळ्यार एकीची. तागेली बॉडी ट्रान्सेंडेंटल आनीक तो अनलिमिटेड. कृष्ण म्हळ्यार ही इज अनलिमिटेड. हांगा
सत्यव्रत मुनी सांगते रसा देवा तूच अनलिमिटेड तुगेल मर्सी म्हळ्यार आनी कितली अनलिमिटेड उरता की म्हण असली मर्सी माझेर दी तू कशी देवाक तो ग्लोरिफाय करन ताका कॅप्चर करते रसाचे मी अर्थ करून घेऊया हांगा तो सांगते रसा देव म्हळ्यार तू सुप्रीम दामोदर म्हळ्यार तू भक्तवत्सल तू बांच्या दिले तू अनंत तू अनलिमिटेड तूच अनलिमिटेड असल्या तुगेल मर्सी आनी कितली अनलिमिटेड उरतली तुगेल अनुग्रह म्हळ्यार कितले अनलिमिटेड उरतले देवा सो तसले अनलिमिटेड अनुग्रह थोडे म्हाका दी ओ विष्णू विष्णू म्हळ्यार कितें विष्णू म्हळ्यार विशते आपनोति इति विष्णू तो ओमनीपोटेंट तो सगळ्या कडेन आसा विष्णू तू एव्हरीवेअर ही इज प्रेझेंट ओ प्रभो प्रभो इज ओमनीपोटेंट इनकन्सिवेबल पोटेन्सीज आसा ताचे कडेन हे वस्तू ना म्हणली ना अनेक ईशा सुप्रीम कंट्रोलर देव म्हळ्यार सुप्रीम कंट्रोलर ताका आनी कोणी कंट्रोल करच्याक जायना आनी कोणी कंट्रोल ना तशें म्हण सत्यव्रत मुनी सांगते रसा देवा मागेल ह्या सेन्सेसाच्यान तुका हांव कंट्रोल करच्या जायना देर इज नो वे आय कॅन कंट्रोल यू बाय दीस सेन्सेस आय कॅन सी यू बाय दीस सेन्सेस देवा एक काम करचे जाता तू मागेल सेन्सेसा कॅच करू जाता कळ्ळें न्ही आता एक जात्रे भितर आम्ही वतात तेन्ना सान्ने चेडू असल्यार चेडूवान आमगेले हात धरचे वेगळे आम्ही चेडूवाल हात धरचे वेगळे हे डिफरन्स आसा द चाइल्ड कॅचिंग माय हँड और आय कॅचिंग चाइल्ड्स हँड कसो डिफरन्स ते चेडू सान्न मरकट बुद्धी ते हात धरील तेन्ना मदी कसं नाही बरें दिसले ताका ते हात सोडून धांवचे शकता चेडू बट जेन्ना व्हडल्यान हांवें तागेलो हात धरला तेन्ना हांव तागेलो हात सोडना घट्ट धरील उरता तशी आमी देवा कडेन मागता देवा म्हगेलो हात घट्ट धर न म्हाका ह्या संसाराचे हे तापत्रयाच्यान भायर काडी म्हणून तशी हांगा सत्यव्रत मुनी देवा मागते रसा ओ देव ओ दामोदरा ओ अनंता ओ विष्णू ओ प्रभो ओ ईशा म्हाका ह्या संसारा तापत्रयाच्यान भायर काड कित्याक म्हळ्यार हांव अज्ञानी आसा हांव मूढ आसा म्हाका काही गोतना म्हाका हातूंतल्यान तूं भायर काड देवा म्हण तो मागतेर आसा आचार्यगण सांगतात भक्ती बंधनचे गणित कशी उरचे जाय आमगेले म्हण भक्ती बंधनाचे गणित अशी उरचे जाय की आमकां कृष्णाल कंट्रोलर आमी जावचे जाय आता पळय कृष्ण अर्जुनाल सारथी जालो अर्जुनाल कृष्ण सारथी जालो आनीक अर्जुनान कृष्णाक कितें सांगले सेनयोर उभयोर मध्ये रथम मे स्थापयतु अच्युता म्हण ऑर्डर दिली ताणें दोन्ही सेने मध्ये वचून रथ दवर तूं हांव पळोवचें जाय म्हाका कोणा बरोबर युद्ध करता म्हण थंय कृष्णान व्हेले कृष्ण रथ खंय स्थापय करचे जाता आशिल्लो पण ताणें खंय केले द्रोणाचार्य आनी भीष्म पितामहा मुखार केले थंय करतेगेर अर्जुनाले मनस्सो डोलायमान जाले कित्याक म्हगेल ग्रँडफादर म्हगेल गुरू हांव कसो करूं तो एकदम ताका म्हाका काही कळना अशें जालें तेन्ना ताणें कसं सांगलें 2nd chapter 7th श्लोकात कृष्णा कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा म्हाज्यान काही जायना कृष्णा मागेल सगळे हात पाय कडकडचे लागले तर सगळे ड्राय जावन येवचे लागला म्हाका कसं करचें म्हण म्हाका गतना शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्ना हांव तुगेले आतां शिष्य जातेर आसा म्हाका तूं गायड करी म्हण तशी आमच्यान आमी कृष्णा कंट्रोल करचे जाय जाल्यार स्टॉप डिझायरिंग टू बी अ कंट्रोलर म्हळ्यार कसं न्ही हे वट्टू काही मागेल न्ही हांव एक इनसिग्निफिकंट म्हाका एक ह्या रंगमंचा भितर एक रोल प्ले करूं मेळ्ळा हांव ते रोल प्ले करून म्हाका वापस वचका हे आमी अर्थ करून घेवचे जाय हाज्या चड आमगेल्या जिवनात काही ना आमके मनुष्य शरीर मेळ्ळा देवाला याद करून देवा कडेन वचच्याक तशीच
कशी आमकां देवा कडेन वच्चा मेळटा? बेस्ट वे इज चांटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. देवाल नाव घेवचे वट्टू कडेन हें सांगिल्लें आसा. बट आमी इतले मूर्ख आसात, आमी इतले मूढ आसात, आमकां हें कसले हातू भितर आमी स्ट्रगल करच्या लागल्या म्हण कळना. फुडें हे सत्यव्रत मुनीन सांगिल्लेची सगळें आमकां शास्त्रा भितर सांगिल्लें आसा. आमी कृष्णाले शरणा कित्याक वचका म्हण सत्यव्रत मुनी सांगता, कृष्णा तूज, वाय ओनली कृष्णा, वाय ओ देव, ओ दामोदरा, ओ अनंत, ओ विष्णू म्हणटा तांकां प्रे करच्या लागला. इग्नोरंट जाल्यार खंयी वचत, दुसरे खंयचे रस्तो नावे. आमगे शास्त्र कसं सांगता हाका? आमगे शास्त्र भगवद्गीता 3.42 सांगता, इंद्रियाणि पराणि अहोर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनस्तस्तु परा बुद्धेर यो बुद्धे परस्तस्तु सहा. अर्थ कसने? A working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he who the higher than the intelligence. मला कसं कर का? ए मॅटर आणि हे ते तक वट्टू अर्थ ना. आणि माइंड कसं समजले? माइंड हायर दॅन द सेन्सेस. आणि इंटेलिजन्स इज स्टील हायर दॅन द माइंड. म्हळ्यार कोणाकडे नमगेले हाजी लगाम दिव का? इंटेलिजन्सा कडेन. अँड द सोल इज इवन हायर दॅन द इंटेलिजन्स. सोल पार्ट अँड पार्सल ऑफ कृष्णा, ते इवन हायर दॅन द इंटेलिजन्स. ताका आमी इम्पॉर्टन्स दिव का? पुढे अनेक हे सांगते री. आता दामोदर महिन्यांत देवान आमकां गुणविशेष, लीला विशेष आणि तेगेले माधुर्य विशेष कितले तण दाखयले आसा देवान. ताजे अर्थ आमी कन घेवका. भागवतमांत 11th canto 5th chapter 33 श्लोका हे सांगिल्लें आसा. हांव श्लोक वाचच्या वतना टायम जातेर आसा. सो माय डियर लॉर्ड, you are the Mahapurusha, the supreme personality of Godhead. I worship you. I worship your lotus feet, which are the only eternal object of meditation. Those feet destroy the embarrassing conditions of material life and freely award the greatest desire of the soul, the attainment of pure love of Godhead. My dear Lord, your lotus feet are the shelter of all holy places and of all saintly authorities in the line of devotional service, and are honored by powerful demigods like Lord Shiva and Lord Brahma. My Lord, you are so kind that you willingly protect all those who simply bow down to you with respect, and thus you mercifully relieve all the distress of your servants. In conclusion, my Lord, your lotus feet are actually the suitable boat for crossing over the ocean of birth and death, and therefore even Lord Brahma and Lord Shiva seek shelter at your lotus feet. हंग कसं सांगिल्लें आसा हांगा लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा ताणी सुद्धा तुमगेले लोटस फिटा शेल्टर घेतेर आसाची. कित्याक नाल्यार हे ओशन क्रॉस करचे खूब कठीण आसा. हे कठीण इजी कशें करचे जाता? देवाले लोटस फिटा शरण घेवचे जाता. एक एग्जाम्पल, एक मछवारो एक जाल घेवन वता, एक कितें म्हणटा ताका, बले नेट घेवन वता आनी ताका आतां वता तो माशली धरच्या खान समुद्रांत, आनी तो नेट मस्त पयस उडयता. थोडे फिश पळय ते इंटेलिजंट उरतात, त्यो कसो करतात, येवन मछवाऱ्या पांयां गुत रावतात ती, म्हळ्यार दे विल नॉट गेट एन्टँगल्ड इन द नेट. बाकी दूर आशिल्ले या खूब मदीं गेले ते हातू जावन मरताचे, मागीर ते बले भितर आयिल्ले नेटा भितर जावन त्यो दे वर कॉट. बट ज्यो ते तागेले मछवाराले पांयां लागीं उरता पळय त्यो सेफ उरताची. ते आमी अर्थ करून घेवका.
आम्ही देवाले पाया शरण लोटस फिटा शरण घेतल्यार खंडित आमकां कसं जाता शरण मेळता आणि मुक्ती बी आमकां मेळता. आनीक कृष्ण भगवद्गीते भितर सांगता यो माम यथा माम प्रपद्यन्ते ददामी बुद्धी योगम त्वम. म्हळ्यार कितें कोण म्हाका कशी प्रे करताच की तशी तांकां बुद्धी योग दिता हांव म्हळ्यार अंडरस्टँडिंग. आमकां हे फॉरगेटफुलनेस मेमोरी सगळे येवची देवा कडच्यानच सगळे भगवद्गीता बरयल्लें आसा. बट हार्डली वी रीड इट, हार्डली वी ट्राय टू अंडरस्टँड इट. तेन्ना कसं जाता तशी जातेगेरी आमकां कळना आमी कसं करते आसाची, आमी सारकी करते आसाची की आमी रॉंग करते आसाची म्हणून. ते सगळ्याक एक मॅन्युअल दिल्लें आसा. आमगेल बॉडी म्हळ्यार एक कॉम्प्लेक्स मशीन. आमी कसं नाही इलेक्ट्रॉनिक्स घरा हाडल्यार पयर कसं करताची ताजी कॅटलॉग वाचून घेताची कशी यूज करचे म्हणून. आमगेल बॉडी म्हणजे हे इतली कॉम्प्लेक्स मशीन आसा आमकां खबर ना खंयचे खंयचे पार्ट खंय खंय बसयल्याचे म्हणून. वेन दे स्टार्ट गिविंग अस ट्रबल तेन्ना आमकां कळटा हा हे पार्ट बी आमगेल बॉडी भितर आसा म्हणून. तितले पसून आमकां कळना. तितले लेट जायत पसून कित्याक रावचे जाय आमी. सत्यव्रत मुनील हे प्रेयर ऐकूया. सत्यव्रत मुनीन सांगला देवा पहिले पाय पडून तो स्टार्ट करता, देवाले सुंदरता वर्णन करता. कडेर तो सांगता देवा तुगेल बाल गोपालाल फॉर्म मगेल हार्टा भितर जाई म्हणून. ताजे नंतर मुनी सत्यव्रत मुनी सांगता देवा म्हाका तूच जाई फिजिकली, तू मागेल मुखार जाई. बोल्ड रिक्वेस्ट. कित्याक म्हळ्यार हांव खूब इग्नोरंट. मामज्ञम जलाब्धी मग्नम. हांव इतलो इग्नोरंट आसा आनी ह्या ओशन ऑफ मिजरी भितर हांव त्रासा भितर हे जातेर आसा. देवा दामोदरा विष्णू तू म्हाका मदत कर, हातूंतल्यान भायर येवच्याक म्हाका हेल्प कर म्हणून तो हेल्पलेस जावन देवा कडेन तागेल प्रेयर करतेर आसा. हे कार्तिक म्हयनो व्हेरी 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 पॉवरफुल म्हयनो. देवान आमकां म्हयनो दिल्लो आसा. देवान आमकां सगळे 5 इंद्रिया परफेक्ट 5 इंद्रिया दिल्ले आसा. ती आमी लोकां पळोवन म्हणटाची तो मर्सिडीसा वच जाल्यार ह्यो म्हाजे कडेन मर्सिडीस ना, हांव अजुनी आवडी चलोवच्या लागला, हमर चलोवच्या लागला म्हण अशी आमी म्हणटाची. ते म्हणचे पेक्षा आमी हे विचार करया की देवा म्हाका तूं 5 इंद्रिय परफेक्ट दिल्याची. म्हागेले दोळे आय कॅन सी प्रॉपरली, म्हागेले कान आय कॅन हियर प्रॉपरली, आय कॅन स्मेल प्रॉपरली, आय कॅन होल्ड युअर गीता प्रॉपरली, माय ऑल सेन्सेस आर प्रॉपर. वाय आय कांट प्रे टू यू लॉर्ड. हे आमी हे कन घेवन हाजे बद्दल आमी विचार करतेर आयची क्लास एंड करया. सत्यव्रत मुनीन हे बरयले वट्टू आमचे खातीर बरयला. आमी तितले हेल्पलेस जावन ते देवाल शरण घेवच्याक प्रयत्न करया. कार्तिक म्हयनो आसा. सदा देवाक तुपा दिव दाखयल्यार ताजेसले पुण्य काही ना. ते आमी वट्टू पालन करया. कोणाक कसं क्वेश्चन असल्यार विचार येते. कोणी कसं ऍड करत जाल्यार ऍड करेत. हरे कृष्ण. जय शिल प्रभुपाद. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. भारी चंदकोन तुम्ही 6th वर्स आमकां सांगून दिलेलं आसा. हे सांगताना तुम्ही आमकां सांगून दिलेलं की आम्ही एक किंचित प्राणी मात्र. आम्ही श्री कृष्ण परमात्माले भक्ती केल्यार मात्र आमकां हे दुखाले दाखवून भायर येतात. कृष्ण परमात्मा मस्त भक्तवत्सल. सो तांणी भक्ताल ते भक्तीक मेचून येवन तांणी आमकां मदत हेल्प करताले. सो आम्ही अर्थ कोण घेवपाक की श्री कृष्णा इज दी ओनली वन हू इज अवर सेवियर. सो तशी जी कोणाक कसं एक प्रश्न असल्यार माताजी डिरेक्टली निमगुयेत जेवो चॅट बॉक्सार घालेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी म्हाका एक डाऊट आशिल्ले. या आता मी हॉल आहे म्हणून सांगताच न्हू. बर्थ एके डेथाचे म्हळ्यार आउट ऑफ क्वेश्चन. यस. आता हॉल आहे म्हणून येताना आमकां त्या टायमार देवाल पूजा नाव्या देवा कुडाके वच्चे आसतना या तेदना आमकां प्रसाद म्हणटाना कशी करू साध्य तेदना घरकडचे फूड तेदना मी देवाक ऑफर करू जायना तेदना.
येस, ते कसं म्हणताचे हॉल आहे 11 डे पासून हे शास्त्रात बी बरयल्लें आसा. फर्स्ट 10 डे आम्ही दशपिंड करता पासून ते प्रेत जावन आसता. इफ यू हॅव ऑब्झर्वड इट प्रॉपरली, प्रेत म्हणटा ताका. आणि जेन्ना दशपिंड जावन ताण दिता की तेन्ना ते पितृलोका वता. ते प्रेत जावन ते गुतेर उरता म्हणून ते हॉले आम्ही फॉलो करताची. तेन्ना इफ वी कॅनॉट गो नियर द लॉर्ड, कर न्हू आमी ते देवा ऑफर करता. खंय आसा की खंय आमी खूप करताच की थंय देवाक मनांतल्यान आमी ऑफर केल्या जाता. युजली डायरेक्टली वचून करना ती. आतां देवस्थाना आणि पुजारी उरतात, हॉल आयल्यार तो कसो करता, दुसरे कोणाक करच्या दिता ते. वय वय दुसरे भटा हाडत की पुजारी हाडून ते करताची. एक घरांत बी तेच करताची. आमगेल घरा सालिग्राम आसा, आमगेल घरा तेच करताची. तशी हॉले बी कसं नाही जाल्यार भायले पुजारी हाडून भटा हाडून तो सालिग्रामा निवेद्य करून वता. आमकां ते प्रसाद दिवन वता. सी इफ इट इज नॉट पॉसिबल तेन्ना आमी मनान देवाक ते श्री विष्णू श्री विष्णू श्री विष्णू म्हण हे करच्या जाता. आणि एक माताजी, आता मी एक व्होड क्वांटिटीन फूड करताची, बट एक आमी स्मॉल पोर्शन मात्र व्हरून आमी देवा नैवेद्य करताची. एक स्मॉल बाउलांतून हांवें तशी कसले ऑफर करताची. सो आता ते बाउलाक केलेले ऑफर मात्र ते एक्सेप्ट जावचे की ना, ते आमी केलेले एंटायर क्वांटिटीज आमी ते देवाक ऑफर देता ना. आम्ही जेन्ना एक क्वांटिटी घेऊन देवा ऑफर करताच की देवाक ऑफर करून जाते गेले ते क्वांटिटी हाडून आम्ही होल क्वांटिटी भितर मिक्स करताची. ओके, सो आम्ही देवा मुखार आता होड इफ वी आर कुकिंग फॉर 1000 पीपल, 100 पीपल, 20 पीपल, ते होड व्हरून देवाकडे दवरनाचे आम्ही. देवाक चंद्र बट्टला भितर अलंकार करून तुळसी घालून आम्ही दवरताची. ऑफर करते गेली लॉर्ड ओनली ग्लान्सेस. आमकां इंद्रिय आसाची, आमी तोंडान खाताची, दोळ्यान पळयताची. देवाल तशी ना, देवाल सगळे इंद्रिया सगळे काम करताची. ओनली बाय लुकिंग ग्लान्सिंग एट इट ही टेस्ट हे म्हणटा भोगा म्हणटाच ताणी. मागीर तेन्ना ते हाडून देवाल हे जाते गेले ते प्रसाद आमी हाडून आशिल्ले वट्ट होल क्वांटिटी भितर मिक्स करताचे आमी. So then it is whole turned into The prasad. whole will turn into yes, transcendental food. Tashi. Thank you very much, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. म्हाका एक क्वेश्चन आशिल्ले. तुम्ही दामोदर लिलान तू 5 रस अस म्हणलें ना, वात्सल्य रस यशोदा माता लोटू, मागीर साके रस ते मांकडा लियान सांगिल तुम्ही, आणि माधुर्य रस राधा राणीले. शांत रस आणि दास्य रसा ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ सांगितलं माताजी. दास्य रस कुवेरा पुत्र कुवेर नळ कुवेरा आणि मणिग्रीवाक नारद मुनीन शाप दिल्लो उरतनव. मागीर तेन्ना ते तागेले हांतू भितरी ते नंद महाराजाले कोर्टियार्डा भितर ट्रीज जावन उरताच ताणी. तांकां बंधना घाल्ली उरता, नारद मुनीन कर्स दिल्ली उरता. ताणी तशी कितली युगा उरतात ओनली लॉर्ड नोज कितली युग त्यो तशी आसाची म्हणून. जेन्ना कृष्ण द्वापर युगात जन्म घेवन येते गेरी तांकां लिबरेट करता. ते दास्य रस दाखयता. आणि शांत रस दूध आणि उत्कल. ताणी काय करतेर ना, दूध यशोदा मैया ते स्टोवाचेर दूध दवरिल्लें उरता पळय, ते पद्मगंधा हाजी दूध मिल्क. तेन्ना ते दूध यशोदा मैयाल दूध कृष्ण पित आसतना ते दुधाक राग येता. कित्याक म्हळ्यार आता सगळे कृष्ण यशोदा मैयाल दूध पिल्यार म्हाका कोण पितल की म्हण. वॉट इज यूज ऑफ माय लायफ. आध्यात्मिक लोकां भितर सांगताची हे नॉन बायोटिक थिंग्सा बी लायफ उरता म्हण. तेन्ना ते कितें करता, वॉट इज द यूज ऑफ माय लायफ म्हणून ते सुइसाइड करून घेवचे ट्राय करता. एक्चुअली ते शांत दूध बीद म्हळ्यार मागीर थंय ते रूप तेगेलें दाखयता. ते उत्कल कृष्णाक कितें म्हणटात पार्टनर इन क्रायम. ताका ते मटकी मेळतरो ना म्हण ताजेर चडून काडटा, ताजेर बसून मांकडाक आनी खावयता. कळ्ळें, हे रूप ते शांत रसा रूप दाखयताचे. धन्यवाद माताजी. प्रति सेशन ऐकताना नवीन नवीन दामोदर लिलान कितले विषय अर्थ जल म्हळ्यार आमकां मस्त खुशी जाली माताजी. प्रति सेशन एक नवे नवे विषय आमकां कळटा आसता. मस्त धन्यवाद माताजी. माताजी एक क्वेश्चन आशिल्लें. केदले तुम्ही पुरा जाण सांगताची होड लोक होड जाण आमगेले एन्सेस्टर्स
की कसले प्रॉब्लेम जाल्यार देवाल भक्ती करताना खाली देवाल कसं नाही प्रॉब्लेम आलेली किंवा अशी पण भक्ती खातीर नाम संकीर्तन करतात या कलियुगा आणि मग ते आम्ही एकादशी व्रत वगैरे अशी पुरा सांगला मागीर कार्तिक महिन्यान तू ते तुपा दिवाच ते कसं लायले सिग्निफिकन्स कसले? तुपा दिव्याच महत्व हा हा हे स्कंद पुराणात सांगितलं असा एक पंत एक रॅट माऊस उरता पळय माऊस रॅट्स देवाकडे न एक विष्णू देवळा भितर देवाकडे न तुपा दिव लावन पुजारी देऊळ बंद करून घेऊन वता तेगेले क्लोजिंग टाइम जाता ते दिव अजूनही उरता ते तो बंद करून घेऊन वता तेन्ना ते माऊस ताका भूक लागील उरता ते कसं खावच्या मेळत की म्हण पळोवच्या येता ते पळोवच्या आयल तेन्ना ताका ते तुपा वास येता तुपा वास येवन तो दिव अजूनही जळतेर उरता ते मावसाक ताजी आयडिया उरना हातू भितर अजूनही फायर आसा म्हण ते तूप म्हण आशेन ते खावच्या पळयता एक सायडीन ओके ते घालता भितरी काय दुसरी सायडीन ताका कितें उरता फायर उरता ताजे फायरान तागेलें हें सगळें जळच्या लागता तेन्ना ते ताका जळच्या लागल्यानंतर कसं करचें म्हण कळना ते अराउंड विष्णू अराउंड हाजी मुर्ती अराउंड तो वता ते कशी जातना तो अशी धांवत आसतना ते आरती केल्या भशेन जाता देवाक आणि त्या हाजेन ते मरता रॅट पण ताका सद्गती मेळता ताका ताजे वयले उन्नती ताका वयले जन्म मेळता तशें म्हूण हे पुराणांत सांगिल्लें आसा कोणी नोईंगली अननोईंगली घी लॅम्प ऑफर करतात की तांकां हाजे पुण्य मेळटा म्हण धन्यवाद माताजी सांग ऐकले स्टोरी पण विसरच्या झाल्यात तुम्ही सांगितलं उडगाल झालं आणि कोणाक असताना प्रश्न की प्रश्न ना जाल्यारी आज ही श्री विवेक प्रभुजी तांगेल जन्मदिवस तांणी हर ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी तांगेल धर्मपत्नी तांणी आणि श्री कृष्ण आम्ही पुरा लोक निमून घेऊया श्री कृष्ण परमात्मा लगी की तांगेल स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस जावो आणि तांकां हेल्दी लाईफ दिवो म्हणून आणि आज तशीची गोपाष्टमी तशी पुरा लोकांक ताजे कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि बेस्ट विशेस सो नेक्स्ट हांव रेवती प्रिया माताजी आणि तांगेले पुताक तक्ष तांगेले एडवर्टाइजमेंट आसा प्लीज तांकां मुखार येवन सांगचेक निमून घेता हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ताई गमत जाल्ल्याची भारी कसं म्हणका व्हेरी एनलायटनिंग क्लास मस्त एन्जॉय केले थँक्यू सो मच हरे कृष्णा सगळ्यांक गोत आसा पुरो आमी ओटू आशिल्लीं बलराम देशांतू आमी मुखार सोन येवच्या कारण म्हळ्यार हन्नीची मस्ती आमकां वाट दाखोवन दिला सपोर्ट केला आनी आमी हांकां ताई म्हूण म्हणटाची ताई म्हळ्यार अक्का म्हणून सो हरे कृष्णा हरे कृष्ण तुमकां सगळ्यांक लास्ट क्लास तो अनाउन्स केलेली वरी नेक्स्ट महिने क्विज जावचे आसा स्पिरिच्युअल क्विज जावचे आसा मोस्टली सेकंड वीक ऑफ डिसेंबर आता ಸ್ವಲ್ಪ क्वेश्चन्स आस म्हाका सांग न्ही या क्विज कशी आसतला क्विज तू कसं असता क्वेश्चन्स नेमकुचे आन्सर दिवचे ताजे कोर्स कसा म्हणू हिंदू कोण येतले क्वेश्चन्स म्हणून हा त्या भगवद्गीता आणि कृष्णा बुका दुखून येतले भगवद्गीता आमकां सगळ्या लागीं आसच्या पुरो आणि कृष्णा बुकाचे लिंक आमी ग्रुपा पुरा ग्रुपान तू घालता रावतलींची कोण कोणाक इंटरेस्ट आस की कितले सगळे जणांना पार्ट घेवच्या ट्राय करता आमी ग्रुपान तू जॉइन जावचे लिंक रजिस्टर करचे लिंक घालतलींची त्या लिंका वचून तुम्ही आपल्या नाव रजिस्टर करूं सो अनेक एक म्हाका क्वेश्चन कसा येतास म्हणल्यार फॅमिली नेक्क ಒಟ್ಟು क्वेश्चन आन्सर कोरेत वय कोरेत ताचे खातीर आमी एनकरेज करता कसं म्हळ्यार फॅमिलीज ओट्टू जावन पार्ट घेवची म्हणटा फॅमिली ना आमी एकले आसाची म्हळ्यार तुमगेले कोणी रिलेटिव्ह लागीं आसच्या पुरो फ्रेंड्स आसच्या पुरो तुम्ही एक टीम करून जॉइन करून पार्ट घेव येता अनेक एक क्वेश्चन फॅमिली मत कसं लागता इंडिविजुअल कसं लागता इंडिव्हिज्युअल कसं जावच्या जायना म्हळ्यार एक आता मी ओटू बसून आता आमी उलयत आसाची
तेन्ना कसं जाता सकड जना करतोय जाता कसले बगी तू जाता तशीची क्विज जातू आता तुमका ऍक्टिव्हिटी दिता स्कूलान तू ಒಟ್ಟು करताना गमत जायना सकड जन विंगड विंगड आयडियाज हाडताची सकड ಒಟ್ಟು अटेम्प्ट करताना ते विंगड एक जाता यू कॅन शेअर मोर नॉलेज नवे आणि कसं म्हणारी कृष्णा बुक न्ही मस्त चॅप्टर्स असं इवन भगवद्गीता तू मस्त चॅप्टर्स असाचे तर कसं करू तुमका तयारी कोर का म्हणारी तुमगे फॅमिली जनान बैसून डिवाइड करूयात हा एका दुकून 4 चॅप्टर तारी हांव करता भगवद्गीतेचे 5 दुकून 8 तारी तू करी तशी म्हणून डिवाइड करून घेवेत तशीची कृष्णा बुकान तू मस्त चॅप्टर्स असं 20 चॅप्टर हाणे 20 चॅप्टर ताणे तशी म्हणून डिवाइड करूयात तुम्ही आणि कसं म्हणारी तुम्ही पुरा क्लासेस ध्यान दिवन ऐकत असं म्हणून जाल्यारी तुमका भारी इझी जाता आन्सर करूक एक लास्ट क्वेश्चन या मल्टिपल चॉइस में असतल की पिक्चर बेस्ड तशी पुरा पुरा सकट नमुन्याक मिक्स्ड बॅग म्हणता पळय पुरा नमुना असं मल्टिपल चॉइस असं डायरेक्ट क्वेश्चन्स असं पिक्चर क्वेश्चन्स ऑडिओ विज्युअल मस्ती पुरा असता मात्र या दोन तुमका कोर्स मटेरियल सांगला पळय की थोरो जाल्यारी तुमका इझी जातले प्लस क्लासेस ऐकला जाल्यारी इझी जातले यू हॅव टू बी क्विक ऑन द फूट म्हणता पळय एक एक क्वेश्चन काही की मध्ये मध्ये दुखून येईल असता काही की क्लास ऐकलेलं अशा पुरो त्याची कतिरी फॅमिली ಒಟ್ಟು जावने याची कोणाक एकल्याक कसले ओडगास येतले विंगडा विंगड कसले पॉइंट ओडगास अशा पुरो सो विनम्र तुमगेला निवेदन असं की सकड जन मुखार सोने याची आपलं नाव रजिस्टर करायचे आता 1 महिने भरी वरला आता दुखून तयारी केल्यारी सगळ्याक इझी जातले आणि भिवून बैसून काच की अयो क्विज वे म्हणून ना इट इज जस्ट टू आमगेले इन्क्रीज करूया आमगेले नॉलेज एन्जॉय करूया आणि या ಒಟ್ಟು कसले एक पर्पज आम शिकतान पळय चड आमकां एब्सॉर्ब करू जाता कसले एक रिजन आमी केदन एशी वाजूच्या पुरोची ते वाजिताची विसरताची बट कसले एक पर्पज वाजिल्यारी केन्नाय आमकां ओडगास वरता म्हणून त्या एक उद्देशान तुमगेले सगळ्या लेगी विनंती आसा की आपणाक नाव रजिस्टर करायचं हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद रेवती प्रिया माताजी रेवती प्रिया माताजी एक क्वेश्चन असं हरी बोल माताजी हेमा माताजी हा ऍज अन आम्ही पार्टिसिपेट समजा फॅमिली ना करता जाय न्ही तर ऍज अन ऑडियन्स कॅन वी जॉईन ऑफ कोर्स एज एन ऑडियन्स यू कैन जॉइन बट माताजी कोणी कोणी असतील तुमगे लागी लागी ना म्हणून अटेंड करता जायना माताजी ओके फ्रेंड्स आहे नाची फ्रेंड्स आहे ना आणि इट विल बी अ कोंकणी प्रोग्राम नो माय फ्रेंड्स आर नॉट कोंकणी दॅट इज द प्रॉब्लेम so as an audience can we join so I can also enjoy no वही माताजी ऑडियन्स एज एन ऑडियन्स यू कैन जॉइन बट जत की पळे याची तुमका इतलं पुरा गोत तसं मे बी आन्सर्स की तुमका सो ट्राय करायची कोणाकही ओटू ग्रुप जावच्याक प्रयत्न करा आता लोकांना कोणा पकडतात त्या लोकांना अबुधाबी बसून हे शिल्पा भारती वगैरे एक ट्रिप करायची थँक्यू माताजी थँक्स वही 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 डेफिनेटली सो आणि एक अनाउन्समेंट असं 5 आमगेले ग्रँड गोपाष्टमी फेस्टिवल असं भागवत पुराण कोंकणीन अरेंज केला सो पुरा लोकांना हांव निमगून घेता की तुम्ही पुरा लोकांना जॉईन जावका आणि मस्त चेडवान पुरा पार्टिसिपेट केला स्किटान तू मागेरी माताजी जाणं चंद कोरनू स्किट आणि पुरा अरेंज केला तशीची तांतू पुरा इम्पॉर्टन्स ऑफ काव मागीर गो पूजा वर्च्युअल वृंदावन धाम टूर मस्त पुरा असं ग्लोरीज ऑफ कार्तिक महिना मागीर तशीची राधा कृष्ण डान्स असं तशी माताजी राणी एक लाईक ड्रामा अरेंज केला सुबल गोप वर्स ड्रामा म्हणून सो त्या पुरा मस्त पुरा 5 हॅज स्किट डान्स विंगड विंगड पुरा व्हरायटी ऑफ हॅज एंटरटेनमेंट 5 सो तुम्ही पुरा लोकांना 7:30 इंडियन टाइम त्या टाइमार जॉईन जावका आणि तुम्ही पुरा वरलेल तांगेल टाइम ऍडजस्ट करून घेवका अकॉर्डिंग टू द टाइम झोन मागीर अगेन लाईक राधा कुंडा विषयी देव अमृत तांणी तो सांग तो प्रेजेंट करतके देव अमृत म्हळ्यार आमगेल राधिका भाव माताजी पूतू सो इट इज ऑल गोइंग टू बी व्हेरी इंटरेस्टिंग सो प्लीज ट्राय टू जॉईन
and take the opportunity to get some knowledge out of it. तशीची मागीर 15 ताक एकादशी आशिल्ली निमित्ती आमगेल युजुअल गीता रेसायटेशन आसा. सो पुरा स्लॉट्स फिल जाला ह्या टायमाक हे एकादशीक. सो आनी कोणाक इंटरेस्ट असल्यार तांणी नेक्स्ट एकादशीक प्लीज तुम्ही पळयता राबा ती अनाउन्समेंट. आनी मागीर तुमकां जेवका आशिल्ले तुमी चॅप्टर्स जावं वर्सेस इंटरेस्ट आशिल्ले तुमी रिसाइट करचे तुमी तुमगेलें नांव दिवयता तशी. हरे कृष्णा. सो मी आयचे सेशन या 5 तुम्ही 7:30 पुरा लोकांक जॉईन जावका इंडियन टाइम. आणि वरलेल्यान तुम्ही अकॉर्डिंग टू युअर टाइम झोन तुम्ही ऍडजस्ट करा. ती UAE फॉर एक्झाम्पल 6 PM असताले 6 PM UAE टाइम आणि इंडियन टाइम 7:30. सो आम्ही आयची सेशन कन्क्लूड करूया. सो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. शीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. See you all tomorrow. Bye.